मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कला अकादमीच्या कामाक दिवचो ना पासिंग मार्क. जाग्यार घालपाक एक्सपर्टांची गरज. टास्क फोर्साचेर 100% विश्वास, सांगले विजय केंकरेन. VIP आयल्यार चकचकीत रस्ते. एके रातीत एके वातीत जातात कामां. म्हापशेकारांक बरे रस्ते दिवपाक जमना जाल्यार दी राजिनामो. म्हापशेकारांचो जोशुआक सल्लो. दिवचले जातले पे पार्किंग. मार्केट आनी बस स्टँड वाठारांत वाहनांची गचमुड्डी. पालिकेक सुचलो पार्किंगेचो उपाय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कला अकादमीत साबार प्रॉब्लेम आसात. ते जाग्यार घालपाक कांय एक्सपर्टांची गरज आसा. अकादमीच्या टास्क फोर्साचो मुखेली विजय केंकरेन सांगलें. AC, लिकेज, इकोस्टिक, PA सिस्टम अश्यो साबार गजाली अकादमीक पिडटात. त्यो जाग्यार घालपाची गरज विजय केंकरेन उक्तायलीच. पूण मार्क दिवपाचे जाले जाल्यार नॉट इवन पासिंग मार्क्स. विजय केंकरेन मार्कशीट उक्ते केलें. नव्यान स्थापन केल्ल्या 13 वांगड्यांच्या कला अकादमी टास्क फोर्सान कला अकादमीची एकूण परिस्थिती जाणा जावन घेतली. त्या उपरांत पत्रकार परिशद घेवन थंयसरल्यो गैरसोयी आनी अडचणींची माहिती मिडियाक दिली. कला मंत्र्यान आनी कांय कलाकारांनी कला अकादमीत सगळें कितें आलबेल चल्लां अशें दाखयल्लें आसलें तरी साबार गैरसोयी थंय आसात. त्यो जाग्यार घालपाकच जाय. पूण ह्या फुडें जें काम जातलें तें 100% समाधान करपी जातलें, विजय केंकरेन सांगलें. डिस्कशन जावन आमी डिसायड केले की वी नीड सर्टन एक्सपर्ट्स टू रिजॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लेम्स. देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. ते आमकां सॉर्ट करपा जाय. ACचो प्रॉब्लेम आसा, लिकेजचो प्रॉब्लेम आसा, साऊंडचो प्रॉब्लेम आसा, अकुस्टिकचो प्रॉब्लेम आसा. ते सगळे प्रॉब्लेम आमकां सॉर्ट आउट करपा जाय. So we have a list of many problems. ते आमी डिस्कस केले आनी तातूंतले कितें करपाचें ताजो एक प्रोग्राम आमी केला. मागीर तो पकडून आमी घेतले. वी वील हॅव सर्टन एक्सपर्ट्स टू डू इट. वी नीड टू हॅव. जे काम ऑलरेडी जालां ते कॉन्ट्रॅक्टर येतले. म्हणून ते जे काम जालां ताजे वयर कितें तरी करपाक वी नीड सम सुपरविजन. ताका लागून आणखी एक्सपर्ट हाडचे पडटले. एक्सपर्ट तुमकां काम करपाक जाय काय की परत एकदा चॅक करपाक जाय? दोन्ही गोष्टी खातीर. चेक केल्या उपरांत कितें करपा जाय जाल्यार ते करूंक जाय. आतां ती कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक काय नव्याने कितें करपाक जाय ते वील हॅव टू डिसायड. ते एका दिसाचें काम ना रे. जादूची कांडी जाले अशें ना. ताका ताजो टायम लागतलो. डिससॅटिस्फायड कितले म्हणू हांव कितले तुम्ही पाणी केलें सर. सो तुमकां कितें दिसता? बिकॉज यू आर द टास्क फोर्स चेअरमॅन. म्हाका दिसता पर्संटेज म्हळ्यार पासय जावना. नॉट इवन पासिंग मार्क्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. नॉट इवन पासिंग मार्क्स. यू खूब करपाक जाय. खूब. म्हाका दिसता काल हांवें सांगलें तुमकां की थोडे थोडे आसात. पूण काल इट वॉज फर्स्ट इन्स्पेक्शन. आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत हांव सॅटिस्फायड. आनीक एक खूब म्हत्वाची गजाल विजय केंकरेन सांगली. ती म्हटल्यार ज्या थिएटरांत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचे स्नातक आनी गोंयचे रंगकर्मी वसंत जोसलकारान गिधाड गाथा नांवाचें नाटक DMKची PA सिस्टम बंद करून विदावट मायक सादर केल्लें आनी निमणे वळींतल्या प्रेक्षकां मेरेन तें पावल्लें बी. आयज मायक आसूनय प्रॉब्लेम. आयकात विजय केंकरेन दिल्ली देख. कलाकारांचोच मेन इश्यू आसतालो तेन्ना कलाकार म्हणून तुमकां कितें कमी दिसलें? हे सेम साऊंड हांवें काल सांगलें न्ही तुमकां. म्हणजे नाटक जालें आमकां लेपल लावचें पडटा हांगा नाटक करपाक जाल्यार. तो कला अकादमी सी जोसलकर सर had done a play without mics. तो कला अकादमी was one of the finest acoustically designed auditoriums in India. So you have to get back that status.
अरे भितर येतना की ते उल्हासीत जाता. We performed in 1981 here. So we were so happy. कितले there are so many spaces. ती वास्तू म्हळ्यार वायब्रंट जावंक जाय इज वॉट आय ते जावपाक जे थंय जावंक जाय ते जावंक जाय. तुमकां शॉर्टकट ना. गोंयच्या कलामळा वयलो मानाचो तुरो जावन राविल्ली कला अकादमीची वास्तू कितलोसोच तेंप वादात सापडल्या. ओपन एअर कोसळ्यापासून ते डीएमकेत बाबत साऊंड सिस्टम आणि पावसांतली गळटी धरून साबार घडणुकांनी गोंयकारांक अस्वस्थ करून सोडले. कला मांड आणि आता टास्क फोर्स तातूंतल्यानच जल्माक आयलो. आता सरकार केन्ना हो प्रश्न जाग्यार घालता ते पळोवपाचें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. दिवचले पार्किंगेचो व्हड समस्या आसा. ताका लागून मार्केट वाठारांत बस स्टँडा लागसार येरादारीची कोंडी जाता. हाचेर ताकतिकेन उपाय काडपाचें आश्वासन दिवचलच्या नगराध्यक्षान दिलां. विशेष म्हळ्यार दिवचले आतां तो पे पार्किंगाचो पर्याय सोदता. दिवचल वाठारांत पार्किंग झोन नाशिल्ल्यान रस्त्याच्या दोनय वाटांनी गाडयो पार्क करतात. हाका लागून येरादारीक त्रास जातात. नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन हो विशय मान्य करून दिवचल पालिका वाठारांत पार्किंग नेम लागू करतलो अशें सांगलां. फुडल्या म्हयन्या मेरेन पे पार्किंग सुरू करपाचें थारायलां. दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले. दिवचल सिटी एक सगळे कडेन रस्ते आसा पूण मेजर प्रॉब्लम जो आसा तो पार्किंगेचो आसा. दिसान दीस आतां गाडयो वाडत आसा आनी त्या खातीर हो जो प्रॉब्लम आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडलेलो आसा. खुबश्या वेळार हांगा नो एंट्री तशेंच वन वे अशें बोर्ड घातल्या आनी लोक तेजें पालन कांयच करिना. त्या खातीर खुबसो प्रॉब्लम हो जाता. पूण पे पार्किंग खंय करतले हो व्हडलो प्रश्न तिन्ना आसा. कित्याक जागा इतकीच उरलेली आसा. जे ग्रावंड आसा तशेंच मार्केट आसा थंयसर मोठ्या प्रमाणात पार्किंग दोनी सायडीन जाल्ल्या कारणान हे कंजेशन सामकें वाडलेलें आसा. आनी कोर्टाचें जंक्शन आसा थंयसरूय खूब कंजेशन जाता. रस्त्यार आतां सद्या पार्किंग जाता पूण लोकांक खंयच्या खंय पार्किंग करता. दोनी सायडीन जे आसा तेजें पार्किंग जाता. तशेंच आमी बस स्टँडाच्या ऑपोजीट पळयता की तो मेन रोड पंदरवाड्यार मार्केटान येता थंयसरूय दोनी सायडीन पार्किंग जाल्ल्या कारणान ट्रॅफीक जाम खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. ताका ह्यो सॉल्व करपा खातीर एक सारके ट्रॅफीक रुल्स फॉलो करपा जाय लोकांनी. जे बोर्ड आसा ते सारके पालन करपाक जाय. पूण आतां चॅरपर्सनान म्हटलां की ते ट्रॅफीक पुलिसां वांगडा रावन ते एक पार्किंग स्पेस सारकी डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस करतले आनी थंय पे पार्किंग करतले तेन्नाच हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो अशें ते म्हणटात. तुमकां खबर आसतलें म्युनिसिपालिटीन ऑलमोस्ट आमी पे पार्किंग आमी ऑलमोस्ट फॉर्मेलिटीज आमी सगळ्यो केल्लेल्यो आसा. नॉर्थ कलेक्टराचे आमकां म्हणजे तेंच्यांनी नोटिफाय सगळें केल्लेलें आसा नॉर्थ कलेक्टरान. आमकां एप्रुवलूय दिल्लें आसा. फक्त आमी आतां कितें केलां DMAन जे मार्कींग जे आसतलें त्या खातीर एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाक फायल केलें. ती एकदां येयली हांगा की आमी टेंडरींग करून बीन पूण ते आमी सुरवात करतले. एक म्हयन्याभराचे एक म्हयनोभर तरी वयतले अशें दिसता. पे पार्किंग आमी सुरू ऑलमोस्ट आमचे सगळे हें जाल्लेलें आसा. न्ही आतां खंयच्यो जागा हें केल्या आयडेंटिफाय केल्या सगळे नोटिफाय म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ ट्रॅफीक PI म्हणजे सगळे आमचे इंजिनियर सगळे मेळोन ते खंय पार्किंग करपाचें खंय पार्किंग करपाचें ना म्हणजे सगळे ते हें करूनच फुडें सरले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नरेंद्र मोदी आयलो जाल्यार हेलिपॅड तयार जाता. अमित शाह आयलो जाल्यार रोखडीच माची तयार जाता. नितीन गडकरी आयलो जाल्यार चकाचक रस्ते तयार जातात. आमी म्हापशेच्या नागरिकांनीच कितें केलां म्हणत आमच्या नशिबांत खड्ड्यांचे रस्ते. जमना जाल्यार राजिनामो दी. म्हापशेकारांनी जोशुआ डिसोजाक शिटकावणी दिल्या. आणि अमित शहाजी येयल्लो त्यांना रोकडीच मरे तुम्ही एका दिसानूच स्टेज उभी केली. त्याच्या फाटल्या फाटी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी येयल्लो त्यांना तुम्ही एका दिसान हेलिपॅड मरे उभे केल्लेले. फाटल्या दिसांनी नितीन गडकरीजी येयल्लो त्यांना एका दिसानूच मरे तुम्ही सारखे रस्ते आहा ते चकचकीत केल्लेले. म्हापशेच्या आमदाराकडे जर हे जायना न्हू
रस्ते सारखे करपाक म्हापशाची सुविधा करपाक जायना न्हू. म्हापशाच्या आमदारान रिजायन दिवंक जाय. रस्तो पुराण तशें खूब व्हडलें आसा. आयज म्हापशेचो अध्याय आयकुया. म्हापशा खड्डेमुक्त रस्ते पळोवपाचें भाग्य म्हापशेकारांक लाभलें ना. सांगपाचेंच जालें जाल्यार म्हापसा गांधी सर्कल टू बोशान इमारत, खोर्ले शिमेर सिटींतल्या भितरल्या रस्त्यांचो धूप जाल्लो दिश्टी पडटा. 2021 गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगलेले की 1 नोव्हेंबरा पासून एकूय रस्त्याचेर खड्डो दिसचो ना म्हणून. हे उत्तर माझे म्हटलेले मुख्यमंत्र्यान. खंयच्या गोंयच्या रस्त्याचेर खड्डो ना हे आमकां सांगात तुम्ही. लोकांक तुम्ही मरे मूर्ख करू नकात. अख्ख्या गोंयान सगळे खड्डे जाल्लेले आणि खंयचो नोव्हेंबर तो बाबा मुख्यमंत्र्या डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सांग. एक तर तू PWD मिनिस्टर आसा आणि PWD तुज्या हातीन आसा. ही कित्याक लागून रे बाबा कामां जायनात की लोकांक तुम्ही पिशान काडटात. तशेंच जे आता तुम्ही लायसन्स आसा पळय, लायसन्स जे हेल्मेट घालिना म्हणून लायसन्स तुम्ही सगळ्यांचे मरे 100 जाणांचे कॅन्सल केल्लेले आहात. लायसन्स कॅन्सल करता ही बरी गजाल रे. कित्याक लागून हेल्मेट घालूंक ना म्हणून फायन दिवंकूच जाय. मात मरे पयलीं ते रस्ते आहात पळय ते रस्ते सारखे करून घेयात. हे कित्याक लागून जायना ते. तसोच आमचो म्हापशाचो आमदार, म्हापशाच्या आमदारान कितें सांगलेलें की असेंब्लीच्या भायर येयलो. तो असेंब्ली आसलेली म्हाका उगडासा रिपोर्टरान सगळ्यांक त्यांनी सांगलेलें की ताका रिपोर्टरांनी क्वेश्चन केल्लेलें की रस्ते तूं म्हापशेचे केन्ना सारखे करतलो काय म्हणून. त्यांनी सांगलेलें की चवथ जावन रस्ते सारखे जातले म्हणून. चवथ जाली, म्हयन्याची चवथ जाली, दसरो जालो, आता दिवाळी येवपाक आसा. तू केन्ना करपाक रावला रे ते रस्ते. लोक होणक्यांनी पडून मेल्लेले आहात मरे. रस्त्या वयल्या अपघातांचे पोस्टमॉर्टम करताना दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलेले सोरो पिवन गाडयो चलयतात म्हण अपघात जातात. रस्त्यांचे अवतिकायेक तो जबाबदार धरिना. आता लोक विचारपाक लागल्यात सरकारच सोरो पिवन रस्ते करिना मू. आयकात बॉलबीन मालवणकाराक. गाडी रिपेर करपाक येयल्लो थंय ताणें पोट तिडक उक्तायल्या. सरकार सदांच आश्वासनां दिता बोललेले कडेन की खड्डे मनशांक खड्डे करतात ते पुरयता. मनशाचे काय रस्त्याचे पुरयता आतां सदांच आसता. सगळे खड्डे म्हणटा तो पुरयता. जुना पयलीं हेच्या पयलीं पयशे जाल्यार खड्डे आनीक घालता. आतां वयता थंय परत आयज इकडे पुरयता, इकडे फोडपाक कमेस करता. आयज म्हाका 1.5 म्हयने जावन हे बुची घातल्या. आयज त्या रस्त्याक वयता परत 1.5 म्हयन्यान दुसरें घालता. हितून पडोन जो मरता पळय तेन्ना लोकांची लोकांक सोरो पियन म्हणटा. आनी सरकारूच सोरो पियन हे मुद्दा मोने घालता हे म्हाका दिसता. ताका कळना लोकांची जग ही तर लोकांची तर सवय करता. तर पयलीं हे कंटिन्यू हे PWDन मनीस घेतला कित्याक PWDन पयशे गावता म्हणून. PWDच्या मनीस गाडी भरून जर येयलो कंटिन्यू तूं खड्डो पुरय आनी काबार करतो. ते करपाचें ना आनी खड्डे घालपाचे. आज तुम्ही पळयताले पळय हांगर खड्डे थंय थंय कितकेच जाणे शिमेचेर आतां पडले. आतां आमीच थंय शिमेर पडले म्हणून परत ते बुची हाडून रिक्त घेवन येता आतां घालता. कोणानूच सांगता सगळीं आश्वासनां दिता. ताका हें दिता कोणान दिता ताका धरून पूण एकूय आश्वासनां सरकाराचें कांय ना. आनी तेंच्या फाटल्यान जनता खोटी जनता धांवता तांकां हें करून. खूब मरता घरान खांक ना पूण तेंच्या फाटल्यान धांवता. हे जनतेन तरी चिंतूंक जाय. असलो सरकार हाडप आनी आमी रस्त्यार वचून पळोवन मरप. फक्त सोरो जालो हांव म्हणटा सोरो जाल्यार सोरोच बिहारा भाशेन बंद कर सगळो. कित्याक दवरला पळय सरकार तुजे कडेन कसो चलता. मायनी बंद, सोरो बंद, सगळेंच बंद. तुमची पोटां भरली जनतेची नाका. दाखोवचें सरकारान कितें बरें केलां. या निमतान पर्यटन मंत्र्याकय बॉलबिनान उजरावन काडलो. मंत्री कशे मनमानी करतात ताजेरय ताणें उजवाड घातलो. आयकात. बिचा कडेन आमकां सिग्नल आसले ती सुद्दां लायट थंयसर ना. काडून पर्रीकारान घातलेले LED लायटी हेल्मेटाक त्यो बॅटऱ्या सगळं तें सुद्दां काडून तेंच्यांनी ह्या सरकारान भाड्याक घातले. आनी भाड्याचें काम चालू वचून पळोवचें बिचार गव्हर्मेंटान. जे व्हडलें फावंडेशन घालून जो मास्क घातलो हाय मास्क तो काडून व्हरप आनी त्या बिचाक काळो घालप. जो टुरिजम मिनिस्टर न्हिदला काय एका पयशांक लागून हें काम करता आसतले. खंयच्या बिचार रे? आमच्या वागातोर बिचाचेर जे तो विल्फ्रेड डिसोजान घातलेलें व्हडलें फावंडेशन आनी थंयसर तितक्यो बॅटऱ्यो घालून LED लायट घातलेली. हेलिपॅड तुका खबर आसतली बिचाचेर. आज तो सगळो अंधेरा करून उडयलो. पयशे थंयसर कितें गॅमलिंग चलता थंय आनी कितें चलता खाला. आज त्या खडपांनी कितें फाल्यां रेप जाली म्हणटा रेप जाली. कित्याक जाली ह्यो हो काळो घातला त्या कारणाक लागून. आख्खे वज्रा ते आमच्या वागातोर फोर्ट पर्यंत ताचो उजवाड पडटलो. तो हायमास सोडलो तो कहो हेंच्यांनी काडलो. गव्हर्मेंटान थंयसर तो हॉटेल मानता. ताका कितें कायदो ना हॉटेल मानता ताका. हे गव्हर्मेंटान दोळे उक्ते करून पळय ना न्हिदोन रावूं नाका. आनी त्या टुरिजम मिनिस्टराकूय व्हर आनी त्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट डेवळकाराकूय व्हरून दाखय.
हे धोवटात पळय ते हांव सांगता नाल्यार येवन पळोवचे मिनिस्टरांक सुद्दां इकून खाल्ले तुमी. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. कुंकळी गांवांत पारंपारीक पद्दतीन नरकासूर प्रतिमा करपाची तयारी नेटान चालू आसा. मानी फामिली कितल्याशाच वर्सां सावन नरकासूर करपाचें काम करतात. दर वर्सा विविधताय हाडपाचो यत्न करतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आता तुम्ही जाण आसतले की दिवाळी ही लागीं पावत येयला. दिवाळीक 10 दीस आसात. 10 दीस आसतना हांगा नरकासुराची जी तयारी आसा ती तयारी हांगा मानी कुटुंबिया वतीन करपाची चालू आसा. आनी हे मानी कुटुंबीय जे आसात हे सगळे नरकासूर ह्या तुगेली वोजी म्हणात, ह्या लग्नाचे साहित्य म्हणात, त्याच बरोबर तुमकां जाय पाटी म्हणात, हे सगळी तयार करता आनी हे म्हणटा. पूण काळांतरान आज ह्या माने समाजाचे जे लोक आसा हेंचे खंय तरी ह्या कोण्या खातीर खूब त्रास जाले कडेन आसा. तांकां हे कोणी मेळनात, कांयच मेळना. म्हणटकीर हांगा तांकां खंय तरी खूब त्रास काडूं पडटात. आज तांकां आमी विचारलें की तुमकां किती डिफिकल्टी येता. तेंची डिफिकल्टी सांगले. तेजे खरेंच पळोवपाक गेल्यार सरकारान हेजेर गंभीर्यान विचार करूंक जाय की हे आमी कुटुंबी जे आसा हे कितलीशीं वर्सां जालीं हांगा रावतात, हे कुंकळी गांवां रावतात आनी हे हो धंदो जो आसा तो आपल्याला चालू दवरला. आज तेंची भुरगीं जीं आसात ही खंय तरी शिकले कडेन आसात आनीक शिकून सुद्दां तांकां खंय तरी नोकरी ना अशें ते सांगतात. त्याच बरोबर आतां दिवाळे दिसा हे जे कितें करतात हे जे कितलेशे लोक जे भुरगीं जे आसात आनी लोक खंयच्यान हांगा व्हरपा येतात. पूण हांची तेंची जी डिफिकल्टी पळयली जाल्यार खरें खूब हें आसा. त्याच बरोबर तेणी सरकारा कडेन कसली तेंचे कडेन सरकाराली मदत जी आसा ही तांकां कांयच मेळना अशें तेणी सांगले कडेन आसा. तांकां जर हांगा कितें जर बरें हें करतलें जाल्यार तांकां ह्या साहित्याची गरज आसा. तेच म्हणल्यार कोणे हे जर कोणी जर बरे भशेन रोवन जर कोणे जर पिकावळ कोण्याची काडली जाल्यार तांकां गिरायक खूब आसा. आमचो जो हांगचो म्हाल जो आसा हो कितलेसो भायल्या गांवां वयता. पूण ह्या लोकां कडेन तेणी पाट केले कडेन आसा. ती ह्या लोकांक जर हें करतले जाल्यार खंय तरी सरकारान हांकां मदत करपाक जाय आनी हांकां मदत केली जाल्यार रावतले. आनी त्याच बरोबर तेंची मागणी एक आसा, तेंची भुरगीं जीं शिकले कडेन आसात तांकां खंय तरी सरकारी नोकरी मेळची. ताका आमी सदांच फाटीं आसात. ही जर मेळ्ळी जाल्यार आमगेले भुरग्यांचे बरें जाता अशें म्हणून तेंची सांगले कडेन आसा. 60-70 रुपये कोंडे भोवपा लागता. बिल्डिंगे जाले सगळे. आमगे मरण आसा ते कोंड्याक लागून. कोंडे मरण 4-4 दीस भोवपा लागता. मागीर आतां खंयच्यान हाडटा तुमी? खंयच्यान हाडटा कोणे? कोंडे धर्मापूर, चिंचावणे, वारका ह्या सायडीचे कोंडे मारता. हाडटा. आनी किती त्रास जाता तुमकां ह्या कोण्या खातीर? कोण्या खातीर किती त्रास जातात? खूप त्रास जाता रे. थोडे त्रास जायना ते माणसाला आवयचे दूध पेलेले सगळे आठवतात त्या टायमाला. तर गव्हर्नमेंट काय देणार आम्हाला? काय भुरगीं शिकलेले असून सर्विस ना तांकां काय ना. कितली वर्स जाली तुमी आतां हांगा रावपाक लागल्यार? 50 वर्ष जाली आतां. हांगाच आसा. 2 वर्ष जाली गिराक ना काय नाही. ना तुमची भुरगीं हे शिकल्यांत? होय होय शिकले सरे. शिकल्यांत? होय. कोंडे बी मेळना. कोंडे हाडपाक चड त्रास. फारीश्ट लागता घरांतले हाडल्यार. मागीर गांवांतल्यान घेवन हाडटा. 4 दीस झोपा लागता. मागीर कातरिपाक 4 दीस लागता. कट करपाक. मागीर टेम्पो करून हाडटाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत उपकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सध्या अरबी दर्याचे 2 चक्रीवादळां आसात. फुडल्या 2 दिसां भितर अस्तंत मध्य वाठारांतलो वाठार दुबळो जावपाची शक्यताय आसा. पूण उदेंत मध्य वाठारांतलें सर्क्युलेशन तशेंच उरलां. ताका लागून बिरेस्तार मेरेन उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्यान गोंयांत येल्लो अलर्ट दिला.
हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण बिरेस्तारा मेरेन कांय कडेन वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. परिणाम जाल्ल्या वाठारांनी खर वारो येवंक शकता. ताका लागून दोंगर कोसळप आनी झाडां पडपाची भिरांत वाडटली अशी शिटकावणी IMDन दिल्या. वादळात सापडल्यार गरजेची जतनाय घेवपाचो खर सल्लो प्रवाशांक दिला. बुधवारा सकाळी कांय वाठारांनी धुके आनी हलको पावस पडूं येता अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्या. धुक्याची परिस्थिती चड व्यापक आसतली, पूण फकत कांय सुवातांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. उरिल्लो दीस चडसो नितळ उरपाची शक्यताय आसा, पूण दनपारां उश्ण आनी दमट परिस्थिती निर्माण जातली. तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. राती मेरेन पावस परतून येवंक शकता. उण्यांत उणें तापमान सुमार 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. IMDचो बिरेस्तारा मेरेन येल्लो अलर्ट. वादळी वाऱ्या सयत गडगडाच्या पावसाची शक्यताय. बिरेस्तारचे तापमान 32 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.